उदक घालला पास तुम्ही जाणा आसतले गोंयांत आमच्या जो व्हडले ह्या 2 म्हयन्याक लास्ट 2 म्हयन्यांक जे टॉपीक चल्ले नाल्यार इश्यू जाले ते म्हटल्यार कितें बीच इरोजन करून बिचाचेर वॉल बांदपाचें चालू जालां. इतलीं वर्सां कितलींशींच वर्सां आमची झाडां स्पेशली रेन ट्री जी आसा बिचा सायडीक लायिल्लीं आहा ती आमचो बीच प्रोटेक्ट करताले. आमचे जे सँड ड्यून्स आसता ते बीच प्रोटेक्ट करताले. पूण आयज अशें जालां की बीच एन्क्रोच जायत आसा, गव्हर्मेंट परमिशन्स दीत आसा, इलिगॅलिटीज वाडत आसा. आनी हितून कितें जालां आमचे जे नॅचरल जे सॉयल इरोजन आसा, जे नॅचरल प्रिव्हेंटीव मेजर्स जे आसले ना प्रिव्हेंट करपाचे जे आमचे सँड ड्यून्स जाल्ले ना झाडां आसलीं पळय ती कमी जायत आहा. ताका लागून बीच इरोजन जाता आनी हो मॅसीव प्रॉब्लम आसा फॉर एनवायरमेंटल चेंज. सो ताका लागून आमी ह्या वर्सा डिसायड केला की आमची ग्रीन गोवा इनिशिएटीव जी आमी बेतालबाती ऑलरेडी लावन येयल्ले आसा. माजोड्डा ऑलरेडी आमचे भुरगे थंय तेवटेन ट्री प्लांटेशन लायता बिचाचेर आनी आतां आमी आरोसी बिचाचेर आसा. सो आमी आमचो टार्गेट आसा की मोर दॅन 20,000 झाडां स्पेशली ऑन द कोस्ट लायन जितले आमचे गोंयचे कोस्ट लायन आसा पळय थंय लावपाचो आमचो प्लॅन आसा. आनी इतल्याक लागून की हे जे बीच आसा आमी गोवा इज नोन फॉर बिचीस सँड जी आमचो जो नॅचरल जी ब्युटी आसा पळय ती राखून उरपाक जाय. आनी खंयची एवरी टायम कोण तरी येतलो फाल्यां पंचायत येतली, खंयचे हॉटेल येतले, गव्हर्मेंट येतले आनी म्हणटले बीच इरोजन जाता आमी वॉल बांदता. दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल आनी आमी ते एक्सेप्टूय करपाचें ना. आमकां आमचो बीच ह्याच रितीन आमकां राखलेलो जाय आनी आमी राखतले. आतां तुमी पळयत हांगा पावस पडटा, वदळूय पावस पडटालो पूण तरी पूण भुरगे आतां येवन हांगा प्लांटेशन करता. आतां तुमी पळोवपाक शकता हांगा जी टीम आसा, हांगा स्पेशली आरोसीची टीम आसा तेवटेन नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन थंय बेतालबाती माजोड्डेचे भुरगे ऑलरेडी काम करता. आतां आमच्या ग्रीन गोवाची इनिशिएटीव आहा ती ऑल गोवा चालू जातली. नेक्स्ट विकाच्यान आमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी ट्री प्लांटेशन चालू करतले. हांव मागता आमचो तिवतीन बाब तेच्या कडेन तेणें सांगपाचें आतां माजोड्डा बेतालबातीन जशें आमी लायला पळय तेंचो आनी ह्या वाटेन कितें प्लॅन आसा तो तुमकां सांगतलो. आमी ही जी एंटायर कोस्टल बेल्ट जो आसा सावथ गोवाचो हो कवर करपाची आमची तयारी आसा. कारण जे ग्लोबल वॉर्मिंग आनी जायतें कितें जालां तेजो इफेक्ट आज आमकां भोगपाक लागला. आज आमकां हें सोंसपाक पडलां. जरी तर आमी ह्या जाग्याचेर ट्री प्लांटेशन केलें ना जाल्यार फाल्यां ह्यो आमच्यो बिची आमची जी फुडली पिळगी येता तांकां आनी बिची पळोवपाक मेळपाच्यो ना. आयज थोड्या सुवातेर अक्षरशः ह्यो बिची कातरून गेल्यो. थोड्या सुवातेर ज्या सायडीच्यान जे कन्स्ट्रक्शन चलतालें थोड्याचे हॉटेल लायनीचें कन्स्ट्रक्शन आनी कितें आसलें अशे सुवातेर पासून सरकार बोब मारता. सगळेंच आमी वायट म्हणना, कित्याक जो CRZचो जो प्लॅन आसा तो बरे भशेन आमी सांबाळपाची गरज आहा. तें आमच्या फायद्याक लागून आमी CRZचो जो हायटायट लायन आसा ती कमी करपाचो प्रयत्न करचो न्हू. जरी तर आमी तो कमी केलो जाल्यार हेजो इफेक्ट आमकां भोगपाक पडटा. आनीक आज ह्या बिचांचेर जरी तर प्रायवेटायजेशन जालें जाल्यार फाल्यां आमच्या भुरग्यांक कांयच करपाक मेळपाचें ना. देखून दर एका गोंयकारान ज्यो आमी आयज इनिशिएटीव चालू केल्या ह्या इनिशिएटिव्हा भितर सामील जावचे आनी दर एकल्या मनशान आमकां जाय जाल्यार कॉन्टॅक्ट करचो. ज्या उद्देशी आमी तांकां झाडांचें प्रोविजन करून दिवपाक शकता की दर एकल्या मनशान दर एका गोंयकारान ही झाडां रोवपाची चड आनी चड गरज आसा. तुमी पळयलां आसतलें की जे भशेन एका तेंपार सिंगापूर ही सारकी एग्रीकल्चर वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट, तेच्या उपरांत दिल्ली बी बरी एग्रीकल्चर स्टेट. पूण त्या सुवातीचेर आज इतलें कंक्रिटीकरण जाल्लें आसा, जावं इतल्यो फॅक्टरी येयल्ल्यो आसात त्या जाग्यार सगळें पोल्युशन आनी हें पोल्युशन आमकां गोंयाक नाका. आमकां आमचो नॅचरल ऑक्सिजन जाय. दिल्लीवाल्याक आमी आमच्यो जमनी इच्यो न्हू, आमी आमच्यो जमनी सांबाळून दवरया. आमी गोंयकारांनी निचोव करया की गोंयच्यो जमनी ह्यो सुरक्षीत आमच्या गोंयच्या फुडल्या पिळगे पासत आसतल्यो, जेणे करून आमची फुडली पिळगी उगडास काडटली की जें सिंगापूर जालां जावं हें दिल्ली जालां जेंकां हो नॅचरल वारो मेळना, नॅचरल ऑक्सिजन मेळना, पूण हो आमी आमच्या गोंयांत टिकोवन दवरया. आनीक आमी आमच्यांनी जाता ते भशेन सगळ्या सुवातेर फकत कोस्टल बेल्टा पुरतीच न्हू कोणी ज्या स्ट्रिटाचेर जावं बाकीच्यो ज्यो सुवाती आसात ह्या सुवातेर आमी फ्रुटाची जावं कसली तरी झाडां रोवया, फुलांची झाडां रोवया, जेणे करून गोंयांत सोबिताय येतली आनीक आमचें गोंय घट उरतलें, आमकां फळांय मेळटलीं, आमची फुडली पिळगी तेजो फाल्यां उगडास काडटली. सगळ्यांक देव बरें करूं आनीक तुमी
झाडां रोवया. आधी आता तुमचं आता आम्ही बीच लाईन केला आता तशें तुमच्या सायडीन जे आसा पळय त्या वाटेन चड बीच ना पूण तुमचो कितें प्लॅन आसा ते त्या एरियेन हे सो करपाचो. आमच्या सायडीन जरी बीच नसलें न्ही सो आमचे कडेन आमचे थंय सद्याक कोमोलेदाद लँड आसा खुबशी रोड सायडीन जी लँड आसा खुबशी जमीन आसा सो आमगे प्लॅन कितें आसा की जे डोंगर आसात कळ्ळें तुमकां आयकले कडेन आसतलें तुमी त्या सायडीच्यान कशें आमगे थंय हिल कटिंग्स आनी हें जाता सो आमी थंय जी जमीन जी आसा कोमोलदाद जमीन जाली किंवा गव्हर्मेंट जमीन जाली रेव्हेन्यू लँड जालें आनी जे बाकीची जमनी आसात सायडीच्यान सो आमी त्यो जमनी थंय आमी ट्री प्लांटेशन करतले. आतां तुमी रिसंट इन्सिडन्सीस पयले कडेन आसले की प्रायवेट फॉरेस्टाची कशी त्यांनी बुलडोजर घालपाक स्टार्ट केल्या. सो वी आर प्लॅनिंग की हे ज्यो जमनी आसात जे बाकीचे लास्ट एक एटेम्प्ट आमी केल्लो थोडे वर्स पयलीं की जे भाटकार आसा जेंची जमनी अश्यो पडले कडेन आसात प्रायवेट फॉरेस्ट बी कॅटेगरायज केल्या पडून पडल्या थोड्यो तेतून आमी ट्री प्लांटेशन करपाचे प्लॅन आसा. प्लस थोडे जे कमिटीज आसात कमिटीजां भितर ज्यो जमनी आसात कमिटीजा अंडर ज्यो जमनी आसात तेतून बी ट्री प्लांटेशन करपाचें गोविंदात कमिटीज लँड अँड जो तुगेलो रेव्हेन्यू लँड आसा सो हे 3 ते 4 टायप लँड आसात पब्लीक लँड तितून भितर आमी ट्री प्लांटेशन करपाचें. आनी मागीर जर थोडे फार्मर्स आसात जशें आमकां थोडे फार्मर्सांनी अप्रोच केल्ले कॅज्यू प्लांटेशना लागून थोडे विलेजर्स आसात तांकां आपले दारां कांगणाक बी आंब्याची पणसाची झाडां लावपाक जाय सो आमी तो एक अप्रोच करतले की कशें करपाचें तें. सो देर आर मल्टिपल ऑप्शन्स ते सायडीच्यान ट्री प्लांटेशन करता. आनी हांव मागता की कुडचडे केपें हे जे आमचे भाग आसात कळ्ळें की तेणी आमचे टीम जे आसा तेका जॉइन जावचें आनी बाकीच्या तालुक्यांनी जे जे लोक आसात तेणी रिस्पेक्टीव आपले जे तालुका हेड्स आसात ग्रीन गोवाचे तांकांय जॉइन जावचें. सो लेट्स रिव्हॉल्युशन देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमच्या वांगडा आसा आमचो रोहन कलंगूटकर तो बार्देशान येयला स्पेशली कित्याक आयज आमचो फर्स्ट डे आसलो. हांव रोहनाक विचारपाक सोदता की तेंचो बार्देस तालुकान कितें प्लॅन आसा ट्री प्लांटेशन आनी वीच एरिया दे फोकसींग. सो आयज तुमी पळयता की बीच एरियेक थंयसर जशें वांयगडेन बीच व्हॅली पळयता तुमी की कॉंक्रिटायझेशन चालू आसा इवन मोर्जे मांद्रेपेडी कॉंक्रिटायझेशन चालू आहा जे वॉल्स घातल्या त्यो जावपाक जायना पूण आयज आमी खंय तरी ती झाडां हे जाग्यार ती झाडां आसूंक जाय कित्याक तितून पळयतात की सॉयल इरोजन जायत आसा आनी माती रेंव सगळें वचत आसा. सो त्या हितून आमकां कितली झाडां रोवपाक जाय की आमची ती जमीन घट उरपाक जाय. आयज ते कलंगूट म्हणटा ते अर्बनायझेशन कोणे तरी प्लॅन फायनलायज केलो जो विलेजर्सांक खबर नासलेली आनी हेच्या पयलीं टोटल म्हाका जाय अबाव 60 विलेजींनी अर्बनायझेशन प्लॅन फायनलायज जाल्लो. त्या हितून आमी खूब पंचायतीन लेटरां रेडी करून दिल्ली अर्बनायझेशन जावं नाका म्हणून. बट ताका लागून ही झाडां जी आसा पळय जी आसा सँड्यूज बीन आहा पळय आनी ही झाडां जी आयज आमी रोयता ही सगळी सिस्टमॅटिकली बीच सायडीक जावपाक जाय कित्याक आमचे जे पयलीं पुर्वजांनी जी झाडां लायली आयज बीच डिस्ट्रक्शन जायत आसा आनी झाडां कापून ते हॉटेलां येता आनी कितें येता. बट आयज आमकां खंय तरी आमचे बीच राखपाक जाय आनी इवन बार्देजान आमचे जितले आरजीचे भुरगे आसा रेव्होल्युशनरी गोवन जे आपणाक रेव्होल्युशनरी म्हणटा तेंच्यांनी फुडाकार घेवन ती झाडां जाता तितली रोवपाक जाय कित्याक लागून ती झाडां आसत जाल्यार आमकां ऑक्सिजन मेळटलें. आयज लोक ऑक्सिजनाक लागून मेळले पण आमचे जे नॅचरल जे ऑक्सिजन मेळपाक जाय आसलें तें आमकां आतां सद्या कमी जाल्लें आनी तें मेळना. सो हेका लागून भुरग्यां कडेन मागता फूल बार्देस तालुका इवन फूल गोवा की भायर सरया आनी ही झाडां लावया आनी झाडां वाचोवपाचो एक म्हणटा शपथ घेवन फुडाकार घेवया. थँक्यू. विरेश तुमचो तिसवाडी तालुक्यान आतां आमी ग्रीन गोवा आतां घेतला ते तिसवाडी तालुक्यान तुमचो कितें प्लॅन आसा तो मातसो आमकां सांगचो. तुम्ही पळोवंक शकता ऑल ओव्हर गोवा आमची ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह गेल्या वर्सा आमी तेच्या पयलींच्या वर्सा 2019 2020 आनी 2021 आमची ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह आसा ती चालू जाता. सो जे आमी तिसवाडीत पळयता आसतले तिसवाडीत खुबशे डिफॉरेस्टेशन जायत आसा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येत आसा व्हडले व्हडले दुकर आसा आमचे खुबशे कॅज्यू प्लांटेशन आसा जी आयज वितराक जाल्ली आसा. मात आयज आमच्या गोंयकारांनी जावं तिसवाडीचे जे लोक आसा तेंच्यांनी फुडें सरपाची गरज आसा आनी हे जे ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह आसा तें आपापणाचे दोंगरांचेर स्टार्ट करपाक जाय जावं आमचे जी बिचीज आसा बिचीसांचेर स्टार्ट करपाक जाय. आयज तुम्ही पळयता आसतले जी वांयगडी व्हॅली थंय तो बीच कसो डिस्ट्रॅक्ट केलो. सो आमी हे आमचे बीच बी डिस्ट्रॅक्ट करपाक दिवपाक जायना आनी जे व्हडले व्हडले दोंगर आसा आयज फक्त आमी जी फॉरेस्ट्री ट्रीज करूंक शकता आमी फ्रूट कॅरिंग ट्रीज आसा ती रोवपाक फुडें सरपाक जाय सो दॅट आमकां जर तितून इनकम जनरेट जातलो. आमचे जे दोंगर आसले ते फक्त गोंयकारांक इनकम जनरेट करपाक लागून तशें त्या पद्दतीन दोंगर आसले. काजू प्लांटेशन आमी सोरो काडटात तितून आमची काजूज आसतल्यो जावं आंबे आसतले पणस आसतले सो डिफरंट वरायटीज
ऑफ ट्रीज आसतली जे ट्रीजान थ्रू आमकां खंय ना खंय इन्कम सोर्स जातालो आनी ताका लागून जे गोंयकार आसले ते उमेदीन फुडें सरताले. आयज कितें जाल्लें आसा, आयज ती झाडां रोवपाचें बंद जाल्लें आसा. ती पयलींची ओल्ड झाडां आसा तीच झाडां आसा, न्यू झाडां रोयता. सो ताका लागून आमी आयज जे आमचे दोंगर आसा ते राखपाक लागून आयज दोंगरांचेरूय झाडां रोवपाक जाय आनी बाकीचे जे ओपन स्पेसीस आसा थंयूय झाडां रोवपाक जाय. त्या पद्दतीन आमी गोंय साल्वार करूंक पावतले. आमचे जे आयज एनवायरमेंटल डिजास्टर जायत आसा, दोंगर कातरीत आसा, ते खंय ना खंय आमी स्टॉप करपाक जाय आनी आमचो जो गोंय आसा, एक माणकुलें गोंय आसा तें सुरळीतकायेन आमी राखूंक जाय. आमच्या फुडल्या पिळगेक राखपाक जाय. आमचो जो ऑक्सिजन लेवल तो ड्रॉप जायत रावता जाल्यार आनी तो ऑक्सिजन लेवल फुडें वाडोवपाक लागून आमकां जी झाडां आसा ती आमकां ऑक्सिजन जनरेट करून दिता, ती झाडां आमी चडांत चड रावपाक जाय आनी भुरग्यां पैकी जाणट्या पासून सगल्यांक धरून सगल्यांनी एकटे जावन ही झाडां आमी रोवपाक पार्टिसिपेट करपाक जाय. हे ट्री प्लांटेशन ड्रायवान पार्टिसिपेट करपाक जाय. ताका लागून हो आमचो इनिशिएटीव आसा तो मोठ्या प्रमाणान गेले ते फावटी त्या प्रमाणान जावपाक पावना आनी हेच्या फुडें आमी आतां खूब ऑल ओवर गोवा जो ट्री प्लांटेशन ड्रायव आसा तो जाता तितल्या भशेन आमी पावयतले. देव बरें करूं. होय